नमस्कार. श्री पांडुरंग प्रसादिक नाट्य मंडळ विठ्ठलापूर साखळी सादर करता देविदास कदम हांच्या निमणो संस्कार या कथेचेर आधारित नभोनाट्य संस्कार. बरोवपी अनिल नायक आणि आकाशवाणी खातीर सादर करपी डॉक्टर साईश देशपांडे. संस्कार. विठ्ठल विठ्ठल अमे चंद्रकांत खंय गेले सगळे? आसात आसात आमी सगळीं आसात. बसात भावोजी. अमे जेवता. ताची बॅगां भरून तयार आसात. आणि विठ्ठल कितें करता? ते भायर गेल्यात कोणाक तरी मेळपाक. जमले जाल्यार तुमी वचचे पयलीं येता अशें सांगलां. ह्या विठ्ठलाक पुताचे म्हणून मातूय कौतुक ना. आपलो पूत आयज मुंबय वता जाल्यार ताका निरोप दिवपाक ताणें घरा रावूं नजो आशिल्लें. तशेंच कसले तरी म्हत्वाचे काम आसतले तांचे. आसूं आसूं. बेश्टी घोवाच्या वाटेन उलोव नाका. हांव आनी चड उलयना. पूण वयनी तुज्या एक लक्षान आयला? आमच्या गांवांतल्यान शिर्वीस करपाक मुंबय वचपी अमय हो पयलोच भुरगो. खरेंच खूब अभिमानाची गजाल ही. आतां मुंबय गेल्या उपरांत थंयच लग्न जावन संवसार करिना मगे? ना 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 ना. बापायन सांगला ताका कितें सांगपाचें तें. कितें सांगला विठ्ठलान? कांय वर्सां शिर्वीस करून परत यो, लग्न जा आणि ह्या गांवांतूच संवसार कर अशें सुचयलां ताणी अमेयाक. जा, हे बरें केलें विठ्ठलान. काका या मरे. उशीर जावंक ना मरे? ना ना, अजून कांय वेळान लगीच वचूं येता. हांव बॅगा घेवन येता. भावोजी, तुमची चली सध्या कितें करता? ह्या वर्सा BA पास जाला ते. आतां टिचर जावपाचो कोर्स करता म्हणटा. अशें? खूब बरें. करू दी ताका तो कोर्स. हय हय, हांवेनूय तशेंच थारायला. या न्ही काका. अरे अमे, दोनूच बॅगा? मागीर कितें काका? एका मनशाक कितले कपडे लागतात? तुजें खरेंच. घे, हे ल्हान बॅग तूं घे, व्हडलें हांव घेता. चल. भावोजी, हाका सांबाळून व्हरात आणि म्हापशा बसीत वेवस्थीत बसयात हां. तू काय भिवू नाका. ताच्या हाताक धरून सिटार बसयता आणि ताची बस सुटकूच हांव परतो येता. इतलें केल्यार पुरो मगे. तुमी आनी एक. आई पाया पडटा. बरो करून राव म्हज्या शाण्या. विठ्ठल विठ्ठल, अरे घरान कोण ना रे? आयले आयले. भावोजी, तुमी येयात. हांव पुजा करताले. बसात न्ही. विठ्ठल खंय? ते मिटिंगेक गेल्यात. गांवांत मसण बांदपाचे लोक थारायतात न्ही. जाणा, हांवूय ते मिटिंगेक हाजीर आशिल्लो. विठ्ठल आनी हांव वांगडाच परत येताले. आज अमय येता अशें म्हाका ताणें सांगलें. तशें हांवें तुमगेर येवपाचें थारायलें. निमतान अमेकूय पळोवंक मेळटलो अशें चिंतलें. मदींच तिस्कार विठ्ठलाक कोणें तरी मेळ्ळो. तशेंच तूं फुडें चल, हांव येता फाटल्यान अशें म्हाका सांगलें. तसो हांव फुडें आयलो. कांय वगत घरा कडेन मातसो रावलो आनी मागीर हांगाय आयलो. म्हाका दिशिल्लें विठ्ठल हांगा पावला आसतलो. ना, पावूंक ना ते घरा. आनी अमेय पावूंक ना न्ही? आसूं, बसता हांव. वयनी, तुजो पूत म्हाका दिसता 4 वर्सांनी घरा येता. कितें केलां न्ही गोडबीड? केला तर. आनी ताच्या लग्नाचें कितें थारायलां तर? आतां ताची शिर्वीसूय वेवस्थीत चल्ल्या अशें दिसता. भावोजी, आता तुम्हीच विषय काढला म्हणून तुमका सांगता. आमच्या दोघांच्या मनात
तुमची चली सून म्हणून आमगेर येवची अशें दिसता. अमेया कडेन अजून आमी हे विशीं कांय उलोवंक नात. आयज तो घरा येता. संद मेळटकच तो विशय ताचे कडेन काडपाचो अशें आमी ठरयलां. तशें जाल्यार बरें जालें. तुमच्या मनान जें आयलां तें म्हज्याय मनान येयलां. आतां म्हजे चलयेक इस्कॉलान टिचरीची सर्वीस मेळ्ळ्या. तिचे लग्नाचेय वय जालां. तेन्ना ताचें लग्न टायमार जाल्लें बरें न्ही? सारकें आसा तुमचें. आतां पळोवया अमेय कितें म्हणटा तो. पूण एक प्रस्न उबो जातलो. अमेयाची शिर्वीस मुंबय. तेन्ना लग्ना उपरांत तुमचे चलयेक हांगची शिर्वीस सोडची पडटली आनी अमेया वांगडा मुंबय वचचें पडटलें. ताचेरूय आमी चिंतलां. ताका मुंबयत लेगीत शिर्वीस मेळटली अशें म्हणटा ते. कांयच ना जाल्यार आपूण ट्युशन दितले अशें सांगता ते. तशें जाल्यार देवूच पावलो अशें म्हणूं येता. हांव आंगणान वचून हो विठ्ठल खंय पावला तें पळयता. हां येता येता गे. वांगडा कोण एक चली आसा ताच्या. चली? म्हाका पळोवंक दी. भावोजी, ते आमचे हे न्ही. आनी तो अमे. खरेंच काय कितें? सारको विठ्ठल कसो दिसलो म्हाका. वयनी, तुजो पूत सामको बापाय भशेन दिसूंक लागला. ताचे वांगडा आसा ती चली कोण काय? का आतां रावूंक मेळचें ना. आतांच परत वचपाक जाय. ना जाल्यार मुंबय वचपी बस मेळची ना. अरे पूण तुवें घरांत पावून लेगीत दवरूंक ना आनी रोखडोच वचपाच्यो गजाली करता. काका, म्हजे कंपनीन म्हाका पणजे धाडिल्लो. तशेंच म्हत्वाचें काम आशिल्लें. म्हजें आयज परत मुंबय वचप सामकें गरजेचें आसा. अरे हे कितें? येता तसो वता. मागीर तूं हांगा तरी आयिल्लो कित्याक? तशें न्ही गे. 4 वर्सां जालीं मुंबय गेल्ल्याक. पणजे वता जाल्यार घरा एक फावट मारची अशें दिसलें म्हाका. त्या निमतान गांव कसो जाला, तुमी घरचीं कशीं आसात हें सगळें म्हळें पळोवन येतलो म्हणून आयलो. काका, म्हाका कसोय करून मुंबय वचपाकूच जाय. आं, आमकां म्हापशा बस स्टँडार सोड. खूब उपकार जातले तुमचे आमचेर. कितें उलयता रे तूं? उपकार कसले? तुका सोडटा हांव म्हापशा. काय भियो नाका. तूं आतांच वता तर? तुजो बाबाय दिसतो घरा ना. तूं येतलो म्हूण हांवें कितें कितें थारायलें. आसूं, आतां चल पळोवया भितर. म्हाका तुजे कडेन कितें तरी उलोवपाक जाय. अनिता, तूं बस हांगा काकाच्या गजालीक. हांव भितर वचून येता. बरें बरें, तूं चल आनी तुजी आवय पयलीं कितें म्हणटा तें पळय. आरे चंद्रकांत, तूं खंय आशिल्लो? काका, हांव घरांत नाशिल्लो. घरकान्नीक आनी चल्याक घेवन मावाड्या गेल्लो. आतां 2-3 दीस सुटी आसा न्ही, ते खातीर तांकां थंय सोडली आनी हांव परत आयलो. देवळांतलीं कामां आसात न्ही. अमय आयला दिसता. हय अनिता, हो अमयाचो व्हडलो भाव चंद्रकांत. अमय ताका दादा म्हणटा. दादा, पांयां पडटा. आसूं आसूं, बस बस तूं. आं, चंद्रकांत, हे अनिता अमया वांगडा मुंबय सावन आयला. अनिता, तुजें नांव कशें लागता म्हणलें? आनी अमयाक तूं खंय वळखता? अमय आमच्या फ्लॅटान एका वटेन रावता. म्हाका आनीक भाव भयणां नात. हांव अमयाच्या कंपनीतूच काम करतां. अमय गोंयान वता हें कळटकूच हांवें ताका येता अशें म्हळें.
म्हाकाय उमयाचो गांव आनी घर पळोवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आयलें. बरें केलें. पूण आतां तूं रोकडेंच परत चल्लें. एक दीस तरी रावूंक जाय आशिल्लें. पूण कांय नजो, दुसरे फावट मात रावपाचें आं. काका अमय भितर आसा न्ही, हांव ताका मेळून येता. तूं बस मातसो. बरें. बाय, अमयाचो बाबा भायर सरला. आतां आशिल्लो जाल्यार तुजी वळख जातली आशिल्ली. कांय नजो, आतां दुसरे फावट केन्ना तरी. आनी तुजें घर खंय आसा? हांगा सावन लागींच आसा. आतां आमी वतली न्हू तेन्ना दाखयता तुका म्हजें घर. काका या मरे. हय हय या. आवय कडेन उलोवन घेतलें मरे. इतल्या वर्सांनी आयला तूं. 4 दीस राविल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. चल या. वाटेरूच घरा कडल्यान म्हजी गाडी भायर काडटा. चल. आई दादा येता. बरो करून आनी सुशेगाद चल. आई दादा येता हां. आई, हांव भितर आयिल्लो तेन्ना तूं आनी अमय कितें तरी उलयताली. कितें सांगतालो तो तुका? म्हाका सारकें आयकूंक मेळूंक ना. काय ना रे. आई, तूं कितें तरी लिपयता म्हजे कडल्यान. सांग मगे कितें म्हणटालो तो? मागीर सांगता. हो पळय तुजो बाबा आयलो. अमय आयला न्ही. कितें तुमी? कितल्या वर्सांनी पूत घरा येता आनी तुमी तुमची कामां करतात. म्हजें काम कसलें? गांवाचें काम तें. मसण वेवस्थीत उबी जावपाक जाय न्ही. थंयच गेलो सगळो वेळ. थंय हेर लोक आशिल्ले, तांकां सांगून बेगीन बेगीन आयलो. कितें उपेग? गेलो तो मुंबय परत. कितें गेलो रोखडोच? तो कंपनीचें काम करपा पुरतोच पणजे आयिल्लो. काम जातकच ताका अर्जंट परत वचूंकूच जाय अशें सांगिल्लें. म्हणून रावूंक ना तो. उलोवपाक मेळिल्लो जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें. आसा मू बरो? हय, आनी मातसो जिवानूय भरला. बाबा, ताच्या वांगडा एक चली आयिल्ली. मुंबय अमय तांगेरूच रावता खंय. तूं बेगीन आयिल्लो जाल्यार तुका पळोवपाक मेळटलें आशिल्ली. आपलें नांव तिणें अनिता डिसोजा म्हणून सांगलें आमकां. डिसोजा? हय गो, कोण ही चली? आमचो अमय तांगेरूच जेवता, खाता आनी रावता. चलयेक फकत आवय बापूय आसात आनी कोण ना. ती अमेयाच्या कंपनीतूच काम करता. दिसपाक इतली सुंदर आसा म्हणून सांगू. सुंदर आसा? आनी असले चलयेक घेवन तो मुंबय सावन आपल्या घरा आयला? कितें गो, कितें चलना तुज्या पुताचे तकलेंत? लग्न बीन जावपाक सोदिना मू तो ते चलये कडेन? बाबा, तुवेंच उलयलें तें बरें जालें. म्हाकाय तशेंच दिशिल्लें. अमय आनी आई त्या चलये विशयी कितें तरी उलयताली. हांवें आईक विचारलें जाल्यार ती म्हाका सांगिना जाली. आतां तूंच विचार तिका. हय गो, अमय कितें सांगतालो तुका? ती दोगूय जाणां लग्न जातात खंय. चलयेचे आवय बापूय तयार आसात. चली आमकां दाखोवपा खातीरूच तो तिका हांगा घेवन आयिल्लो. हांवें म्हजो दुबाव फकाणांनी उलोवन दाखयिल्लो. पूण हें सगळें खरें तर आवय बापाय कडल्यान पयस पावतकच हे भुरगे सगळे आपले आपूण थारावंक लागतात. पयस पावले म्हणटकच हांकां पाखां फुट्टात. सिर्वीस मेळे मेरेन हांकां आवय बापूय जाय. एकदां जोड हातांत पडली म्हणटकूच हे आपुणाक जाय ते करपाक मेकळे. लग्ना सारको म्हत्वाचो विशय आनी आवय बापाय विश्वासात घेवप ना. तुमी मातशें व्हडल्या व्हडल्यान उलोवनाकात न्ही. तुमचो प्रेशर वाडटलो. वाडलो जाल्यार आमी हाच्या संवसारा विशीं कसली कसली सपनां पळयलीं. म्हजो चलो असो, म्हजो चलो तसो, म्हाका केदो अभिमान. आनी हो आतां आपलें लग्न भायल्या भायर थारायता. आमचे सगळे संस्कार विसरता. आसूं न्ही, चली स्वभावान बरी आसा, दिसताय सुंदर. ताका मानवली जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. तो सुखात आसतकच जालो न्ही. तूं आनी चड उलोवनाका. तुज्या लाडांनी तो अशें करपाक पावलो. म्हजेंच चुकलें. ताका मुंबय वचपाक दिवपाचोच न्हू. आतां जालें तें जालें न्ही. आतां फुडें कितें करपाचें तें थारायात. थारायतालो कितें कर्म.
कितें थारावपाचें तें सगळें थारायलां ताणें. आमी थारायल्लें बाळकृष्णाची चली आमची सून म्हणून घरांत हाडपाची. सगळें चिंतिल्लें फुकट गेलें. म्हजो पूत म्हज्या उतरा भायर ना अशें हांव समजतालों. आतां त्या बाळकृष्णाक कितें सांगू, ताका तोंड कशें दाखोव. शी, केदी लज ही. बाबा, आमचो अमय अशें कितें करीत हांवें स्वप्नान लेगीत चिंतून आशिल्लें. हांवें तरी खंय चिंतिल्लें. ते चलयेन ताका घोवण आयलो. आय तो त्यांच्याच घरांत ताका मेळ्ळो. बरें रुचीचें घातलें आसतलें ताका जेवणां खावपाक. हो घुवलो तांच्या तारार नाचपाक लागलो. नांव कितें म्हणलें ते चलयेचें? अनिता. अनिता डिसोजा. अनिता डिसोजा. वा 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 वा. आमच्या सोयऱ्यांनी कितें चलयो नाशिल्ल्यो? दोळ्या मुखार आशिल्ली बाळकृष्णाची चली हाका दिसनाशिल्ली. सोदून सोदून कसली चली काडली ही? आमच्या संस्काराची चली काडूंक जाय आशिल्ली. बाबा, आमी अजून लेगीत अमयाक सांगून हें लग्न थारो येता. पिसो जाला रे तूं. जो चलो एके सुंदर चलयेक घेवन आपल्या घरा येता, आपल्या आवयक आपूण ते चलये वांगडा लग्न जावंक सोदता अशें सांगता, तेन्ना तो ते चलये खातीर कितलो पिसो जाला हें तुका कळना? पूण आमी एक प्रयत्न तरी करून पळोवया. हय, म्हाकाय तशेंच दिसता. आमी सगळ्यांनी सांगल्यार अमेय एखाद्रो आयकतलो. खंयचे जगात आसा ग तूं? आसूं आसूं, तुमी म्हणटात जाल्यार तशें करुया. चंद्रकांत, तूं मुंबय वच. अमयाक मेळ. ताका सांग की आमी ताचें लग्न बाळकृष्णाच्या चलये वांगडा करपाचें थारायलां. बाळकृष्णाची चली कशी आसा, कितें करता हें सगळें ताचे नदरेक हाड. तो जर म्हणटा की आपूण ते अनिता काय फनिता हाच्या वांगडाच लग्न जातलो, जाल्यार ताका सांग की हांव ते चली आमच्या घरांत केन्नाच घेवन येवचो ना. इतलेंच न्हय तर हें सांग की हें लग्न जालें जाल्यार ताचो बापूय ताका मेलो अशेंच ताणें समजपाचें. आनी म्हाका केन्नाच आपलें तोंड दाखोवपाचें ना. कळ्ळें? अशें कितें सामकेच संबंद तोडटात. तो तुमचो पूत हें लक्षात घेयात न्ही. तूं म्हाका शिकोवनाका. पूत खंय? तो म्हजो पूत म्हणून हांवें चिंतप, आनी ताणें आपल्या बापायक कितें दिसतलें चिंतप ना. तें कांय ना. चंद्रकांत, तूं वच मुंबय. अमयाक कितें सांगप तें तुका सारकें कळ्ळें मरे? हय बाबा. आमकां कांयच किंमत दिनासतना तो आपल्याक जाय तेच चलये वांगडा लग्न जाला आनी तूं ताका पळोवन भुल्लूच ना. आमी इतलें सांगलें पूण ताणें आमचें कांयच आयकूंक ना. हाची तुका मात तिडे घेना. चल भितर. थंय रावं नाका. यो यो भितर. हो, येता न्ही. म्हाका ओडू नाका. चल तर बेगीन. म्हाका दार बंद करपाक जाय. बाबा, हांव जाणा तूं आनी आई दोगांय भितर आसात. उगड न्ही दार. तुमची सून तुमकां पांयां पडपाक आयल्या. आमची सून ती तुजी बायल आसा, पूण हांव तिका म्हजी सून मानिना. तिका हांव म्हज्या घरांत पावल दवरपाक दिवचो ना. अशें कितें करतात? तुमच्या चल्याची बायल ती, लक्ष्मी ती. तिका अशी दारांतल्यान परतून धाडू नाका. तूं थंय वगिरा. लेक्ष्मी खंय? म्हज्या चल्याक गुठलयलो आनी आतां आमकांय गुठलोवंक हांगा आयल्या. बाबा, म्हाका तुजो राग कळटा रे. म्हाका दिसना तशें. म्हजो चलो असो, म्हजो चलो तसो, तो म्हज्या उतरा भायर ना अशें हांव सगळ्यांक ओर्रां मारतालो. आतां म्हाका कोणाक तोंड दाखोवपाक लेगीत लज जातली. हांव ते चलयेक भितर घेवचो ना. बाबा, ती आतां म्हजी बायल जाल्या. म्हजे खातीर ताणें आपणाक बदलून घेतला. आमचे संस्कार आपणाल्यात आनी तूं ताका आमच्या घरांतूय घेना. ना बाबा, हें सारकें न्ही. ना ना, हांव ताका घेवचो ना म्हणजे घेवचो ना. बरें तर तुवें तशेंच थारायला जाल्यार नाका दार उगडूंक. आमी वता परत. घेयात तेंकां भितर. ती आमकां पांयां पडपाक आयल्यात. पांयां पडटकच जाय जाल्यार धाडात तांकां परतून. बाबा, दार उगड. हांव फकत तुमच्या दोगांच्या पांयांक हात लायता आनी परत वता. बाबा. तूं म्हजे कडेन उलोव नाका. हांव तुजो बाबा न्हू. अमय, तूं ते चलयेक घेवन हांगासान चलूंक लाग.
चल. नाका हो, माझे मातशे आयकून तरी घेयात. गप. तू थंय तुझे तोंड बंद कर. बाबा बाबा तू घेना मरे आमकां घरान. ह्या अनिताक तू तुजी सून म्हणून मानपाक तयार ना मरे. बरें आसा, तुजी इत्सा. येतात तर आमी. चल गो अनिता. आई येतात आम्ही. चल अनिता, पयलीं आमी देवळात वचून पांयां पडुया आनी मागीर काकागेर या. अनिता, हे पळय आमचें देवूळ. सामकें ल्हान आसा मरे. आमचो गांव ल्हान म्हणटकच आमचें देवूळूय ल्हान. अरे दादा, तू देवळाच्या दारारूच उबो रावला मरे. तू पयस जावन दिसलो म्हाका. आतां म्हणले तुका येवकार दिवपाक देवळाच्या दारार उबो रावल्लो बरो. लग्न जालो तर तूं. बाबान तुका इतलें सांगले. हांवें तुका मुंबय येवन समजायलो, पण तुवें कांयच आयकूंक ना. आपले तेच खरें केले. आतां तूं घरा कडेन गेल्लो तर. गेल्लो, पूण बाबान आमकां घराक घेतली ना. पांयां पडपाक लेगीत दिलें ना. कितें चुकलें तांचें? पुतान बापाचें आयकूंक ना जाल्यार बापायक तिडीक मारतलीच न्ही. म्हळ्यार तुकाय बाबाचे वागणें सारकें दिसता तर. दिसता म्हळ्यार दिसतात. दादा, आम्ही आता देवाक पाया पडूंक आयल्यात. तुमकां देवळात वचपाक मेळचें ना. कित्याक? बाबान आमकां घरान घेयन आसतना धांवडायली ती धांवडायली. आनी आतां तुवें म्हजो व्हडलो भाव आमकां देवळातूय घेना? हांव घेना? ना 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 ना. गांवांतल्या लोकांनी तशें थारायला. गांवांतल्या लोकांनी थारायला का तुजें तुवें थारायला रे? अमय अमय, देवळाच्या दारात वाद नाका. आम्ही हांगासरल्यानूच पाया पडुया आनी या. सारकें. हेच केल्यार बरें. चल अनिता, चल या हांगासावन. अरे कितलो फास्ट चलता रे तूं? चड पयस आसा रे काकाले घर. ना ना, हे ते पळय, तांबडो रंग मारला ते. लागींच आसा मरे. येयात येयात. तूं आयला म्हूण कळ्ळें. हांव भायरूच राविल्लो तुमची वाट पळयत. देवाक पाया पडली? भायल्यानूच पाया पडली आनी आयली. हां, कित्याक? देवूळ बंद आशिल्लें तर? चंद्रकांतान देवळान घेवंक ना? आशिल्लो. आमी देवळात येतात ती पळोवन तो पयलींच दारार उबो राविल्लो. ताणें आमकां देवळात वचपाक दिलें ना. हांवें विचारलें तशें गांवांत तशें थारायलां अशें सांगलें ताणें म्हाका. आसूं आसूं, जावं येता. भायल्यान पाया पडली न्हू, जालें तर. पावतले देवाक. आतां बसात हांगा पळोवया. बसात? काका, आमकां म्हापशा पावोवन बस धरपाची आसा. अरे जाणा, तुमकां हांव सोडटा आनी म्हापशा व्हरूं. तूं कित्याक भियेला? तशें जाल्यार बरें आसा. काका, घरान आनीक कोण दिसना. आतां हांव एकटोच आसता घरान. तूं अनिता वांगडा लग्न जावपाक सोदता हें कळटा. कोणाचे कोणाकडेन लग्न जावचे हे वयर देव थारायता. त्यो गाठी बसना जाल्यार खंयच्याय मनशान त्यो मुद्दाम मारपाक वच्च्यो न्ही. आनी कोणाच्यो गाठी बसतात जाल्यार त्यो मुद्दाम सोडोवच्यो न्ही. देव जे घडोवन हाडटा तातूंत आमी मनशांनी ढवळाढवळ करची न्ही. कळ्ळें? कळ्ळें काका. काका, म्हाका आपयल्लें. अगो यमने,
हे सगळें करपाची कितें गरज असली? अमे अरे लग्न जावन तुम्ही पयलेच फावट गांवांत आयल्यात. तुज्या आवय बापायन भावान तुजो मान करूंक ना. मागीर तुजो काका म्हणून म्हाका तें काम करूंक नाका. खरेंच काका, तुझे मन कितले व्हड रे. बरें बरें यमन्या, हाडली गो च्या, दी तांकां. अमय, अनिता, च्या घे. यमन्या, देव बरें करूं. यो तूं आतां. बरें काका. अमय, काका, काका आसा मरे घरान? कोण रे तो? आवाज ओळखीचो दिसता. अरे कोण तो? मातसो लागीं यो रे. काका, काका म्हाका वळखुना? हांव राव 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 राव, आता वळखलो तुजो आवाज. अमे, कितल्या वर्सांनी आयला रे तू गांवांत? 20 वर्सां जाली काका. इतल्या वर्सांनी तुका गांवांत येनशे दिसले? मदीं एकदांय फावट मारचे अशें तुका दिसूंक ना? अरे अरे तू उबो कित्याक? बस बस, ती खुर्ची ओडून घे. काका, हांगा आयलो जाल्यार म्हाका रावपाक घर ना. मागीर ह्या गांवांत कितें घेवपाचें? मागीर आयज कसो पावलो तर? काका, आतां हांव जाणटो जायत आयला. आनीक 2 वर्सांनी रिटायर्ड जातलो. जाणटेपणांत मनशाचो मूळ गांव ताका आपले वटेन ओडून व्हरता खंय. म्हजें तशेंच जालां. रिटायर्ड जातकच आपल्या गांवांत रावन निमणे दीस सुशेगाद काडचे अशें मनांत आयलां. अनिताय मुंबय शाराक कंटाळा. ताचे मायपाय आतां नात. ताका हांगा येवन रावचें अशें दिसता. आमकां भुरगे ना बाळ. हांव आनी अनिता एकामेकाक धरून उरिल्ले दीस काडपाचे आतां. खूब बरे विचार आसात तुजे. खरें म्हळ्यार तूं केन्ना गांवांत येतलो हाचीच हांव वाट पळयतालो. आज आयला तें खूब बरें जालें. हरशीं म्हूण म्हाका येवपाचेंच आशिल्लें. ह्या 20 वर्सांत गांवांत कितें बदल जाला, म्हाज्या घरच्यांनी कितें फरक पडला हें सगळें म्हाका कळूंक जाय आशिल्लें. म्हणल्यार ह्या 20 वर्सांत तुज्या घरच्या विशयी तुवें कांयच चवकशी केली ना? असो कसो रे तूं अमय? काका, तूंच सांग, कित्याक वासपूस करतलो? तांणी म्हाका ताच्या भितरल्यान भायर मारला. अरे 20 वर्सां पयलींची गजाल सांगता मरे तूं. ताच्या उपरांत कितें कितें जालां हें तुका खंय खबर आसा? काळ बदलता बाबा, मनशाय बदलतात. काका, असो कुवाड्यांनी उलोव नाका. कितें जालां तें सारकें सांग म्हाका. आतां हांव कितें सांगता तें तुजें काळीज घट करून आयक. त्या दिसा तुका आनी अनिता विठ्ठलान घरान घेतली ना. तुज्या दादान तुमकां देवळांतूय वचपाक दिली ना. तूं मागीर मुंबय परत गेलो. ताच्या उपरांत सुमार 1 म्हयन्याक विठ्ठलाक कसले तरी दुयेंस जालें आनी तो आमकां सगळ्यांक सोडून गेलो. कितें? बाबा गेलो आनी हाणी म्हाका एक शब्दांनी कळोवंक ना? काका, कितें? हांवें तुज्या दादाक विचारलें तेन्ना विठ्ठलानूच तुका कांय कळोवचें न्ही अशें मरचे पयलीं सांगिल्लें अशें म्हाका ताणें सांगलें. आतां खरें खोटें देवाक खबर. दादा म्हजे कडेन असो कित्याक वागतात तेंच म्हाका समजना. बाबा गेलो. काका,
बापोय मेलो म्हणून ताच्या पुताक कळप लेगीत ना. हाका कितें म्हणप? आई तरी कशी वगी रावली बाबा. अमे अमे सांभाळ स्वता. घडले ते केन्ना ना केन्ना तरी घडटले आशिल्लेच. आसूं, ताच्या उपरांत खूब घडामोडी जाल्यो. विठ्ठल गेल्या उपरांत सगळो गांव तरातरांनी उलोवपाक लागलो. तुमकां घरान घेवंक ना म्हणून देवाक वायट दिसला आसतलें अशें लोक म्हणपाक लागले. आपल्या भावाचो वांटो खावपाक मेळपाक जाय म्हणून चंद्रकांतान विठ्ठलाची मरणाची खबर तुका कळोवंक ना अशें कोय लोक म्हणूंक लागले. तुज्या आवयच्या कानार ते पडले दिसता. तुजेर तांणी अन्याय केला अशें तिकाय दिसपाक लागले. आनी एक दीस तिणें म्हाका आपोवन घेतलो. चंद्रकांताकूय तिणें आमच्या मुखार बसयलो. तुज्या बाबान घरा कुशीकच पडीक जागा तुका दिवपाची केली तेन्ना ती सगळी जमीन तुज्या नांवार कर अशें तिणें ताका सांगलें. आपल्याक लोक दुशाण दितात हे चंद्रकांताक खबर आशिल्लें. ते खातीर तोय तयार जालो. म्हजेर तुजो जीव आसा हे तुज्या आईचे लक्षांत आशिल्लें. ते खातीर ती जमीन तुज्या नांवार जातकच ते सगळे पेपर तिणें म्हजे कडेन दिले. ते मागीर दिता हांव तुजे कडेन. पूण तुजी आई ती बी ना आतां. गेली बाबडी रोखडीच 2 वर्सांनी. कितें? आई गेली? आई अमे अमे ओगी ओगी, हांव जाणा तुजो तिचेर खूब जीव आशिल्लो. पूण देवाचे इच्छे फुडें आमी मनीस कितें करूं शकता. फुडें आयक. तुजी आई गेल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी तुज्या दादाक भाटान काम करतना सोरोप चावलो आनी तोय गेलो. बाबा, आई, दादा सगळी गेली. मागीर आता घरात कोण आसत तर? घर कोण चलयता? पुंडलीक, चंद्रकांताचो चलो, तुजो पुतण्यो. काका, इतले सगळे हांगा घडले पूण म्हाका कांयच कळना. कोणी कळयलेय ना. आई, आसूं, तांची खोशी. आता देवळांतली कामां पुंडलीकूच पळयता आसतलो. ताचे तरी म्हजे विशीं बरें मत आसा न्हय? बरें केलें विचारून. तुका सांगचें काय ना म्हणजे म्हाकाच कळना. तो तुमचो दोगांचो सामको दुस्वास करता. तूं तांचो अर्दो जागो पोटार घेवन बसला अशें तो लोकांक सांगत आसता. अनिता विशीं तर तो सामकें वायट वायट उलयता. अनिता खातीर तांच्या घराची वाट लागली अशें सगळ्यांक सांगता. काय नच, सांगूनय तांकां जाय ते लोकांक. हांवें काय झगडी करून जागो म्हज्या नांवार करूंक ना. म्हज्या आवयन दिला तो म्हाका. आनी अनिताक हांणी त्या घरात पावल दवरूंक दिवंक ना. मागीर तिचे खातीर घराची वाट लागपाचो प्रश्नूच येना. खरें तुजें. आतां फुडें कितें करता तूं? काका, ताचोच विचार करतालो. आतां म्हाका जमीन मेळ्ळ्या म्हणटकच म्हाका त्या जमनीचो कितें तरी उपेग करचो पडटलो. म्हाका आतां हांगा येवन रावचेंच पडटलें. पूण रावतलो खंय? अरे अशें कितें? तुका एकदां सांगलां मरे हांवें. हे घर तुजेंच कशें समज आनी राव हांगा. आनीक एक, तुजे ते पडीक जमनीत 50 तरी कवाते घालूंक मेळटले. घर बांदपा पुरती जागोय उरतलो. तूं आनीक 2 वर्सांनी हांगा येतलो. आतां कवाथे लायले जाल्यार 2 वर्सांनी ते बरी मुळां धरतले. हांव तें काम करून घेता. तुजो कितें आक्षेप ना मरे?
कसो आसा तूं? हो पळय असो आसा. येन्ना वचपाचो वयर. फकत तुमी येवपाची वाट पळयतालो. असो उलोव नाका काका. अमे तुमी बेगीन आयल्यार पुरो अशें हांव देवा कडेन मागतालो. काका, राव 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 काय उलोव नाका. म्हज्या मनान कितें आसा तें सगळें म्हाका आतांच तुमकां सांगपाक जाय. आयक, तुका सांगिल्ले प्रमाण तुज्या भाटान हांवें 50 कवाथे लावन घेतल्यात. ते पळोवपाक हो हो रामदास दवरला. भाटान खोप काडून तो थंयच रावता. थंय काम नसता तेन्ना हांगा येता. काका, खूब बरें काम केलें तुवें. आनी एक, म्हजें हें घर हांवें तुज्या नांवार केलां. ताचे पेपर त्या कपाटान आसात. काका, उलोव नाका उलोव नाका. घरा कुशीक 2 बिराडां दवरल्यात. एकान दोतोर आनी दुसऱ्यान एक गुरुजी रावता. हांव गेल्या उपरांत तांचें भाडें तुवें घेवपाचें. कळ्ळें? काका, खरें सांगू, तूं सांगिल्लें सगळें आयकून हांव घुस्पल्ल्या भशेन जाला. तूं म्हजे खातीर इतलें सगळें कित्याक करता तें म्हजें म्हाकाच कळना. खरेंच काका, म्हाकाय सोजमो ना. सांगता सांगता. बाय, म्हाका एकूच चली. चलो ना. संवसारान हांव आतां एकटोच उरला. अमेयाच्या घरच्यांनी ताचेर अन्याय केलो तेन्ना ताचे फाटल्यान हांवें उबो रावूंक जाय अशें म्हाका दिसलें. बापायन ताका रावपाक घर दिलें ना म्हणून हांवें ताका हें घर ताका दिलां. अमेयाक म्हाज्या चल्या प्रमाण मारून हांवें हें सगळें केलां. काका, काका, म्हाका नाका हें तुजें घर. म्हज्यान नवें घर बांदूं येता. होय काका, आमी नवीन घर बांदतलीं. मागीर हांव गेल्या उपरांत ह्या घरान कोण रावतलो? म्हज्या उपरांत म्हज्या घरान म्हजी मनशां रावली जाल्यार म्हाका व्हड खोस जातली. ते खातीर तुमी आनी कांयच उलोवपाचें ना. बरें काका, आमी काय उलयना. तुका बरें दिसता तशें तूं कर. म्हजें आनीक एक काम तुवें करूंक जाय. तुका हांवें म्हजो चलो मानला तेन्ना हांव मेल्या उपरांत म्हज्यो सगळ्यो निमाण्यो क्रिया तुवें करूंक जाय. समजलें? हय. रामदास, यमन्या, तुमी दोगांयनी आयकलां न्ही हांव कितें उलयतां तें? हय काका, तुजी इत्सा आमी लक्षात दवरता काका. जालें. म्हाका आनी कांय सांगपाचें ना. आवय गे आवय. पुरो जालें. काका, काका, तूं आतां सुशेग घे पळोवया. हाड पड पळोवया. हय हय घेता सुसेग. आवयस. परत किस जालें रे रामदास. आवय. काका, काका, कितें जाता तुका? काका, काका, रामदास, चल चल बेगीन दोतोराक हाड. हय हय, हांव दोतोराक घेवन येता. काका, काका, चड दुखता. भियो नाका. रामदास दोतोराक हाडूंक गेला. आवय आवय. हो पळय, आयलो रामदास दोतोराक घेवन. काका, कितें जालें? छातयेन दुखता? राव राव, तपासूया हांव तुका. काकाक हेट आयलो. काळजांत दुखपाक खूब पयलीं सुरवात जाल्या आसतली. हांव कांयच करूं शकलो ना. रामदास, यमन्या, काकाक गेलो आमकां सोडून. काका, काका, काका.
कितें आंटी? कांय प्रॉब्लेम ना न्ही? तपासूंक जाय? ना ना, हांव बरें आसा. मागीर सकाळीं उमे कित्याक आयलो तर म्हजे कडेन? हांव एका पेशंटाक तपासपाक भायर गेल्लो आनी त्याच वेळार म्हाका मेळपाक अमेय आयिल्लो अशें म्हाका शेजारच्या गुरुजीन सांगलें. बरो आसा न्ही अमेय? ताकाच बरें ना दोतोर. काळजांत किसकिसले भशेन जाता अशें म्हणटालो. खंय आसा तो? आपय ताका भायर पळोवया कितें जालां तें. भाटात गेला तो. आयज नाल्ल पाडटात न्ही. वा, हें बरें. काळजांत किसकिसता अशें म्हणप आनी सुशेग घेवप ना. आपल्या जिवाचें अमेयाक कांयच पडूंक ना कितें? हांवें सांगलें ताका, पण कांय ना गॅसीन आसतलें अशें म्हळें ताणें आनी गेलो उठून. पूण रामदास आसता न्ही भाटान. मागीर हाका कित्याक वचूंक जाय थंय? तो पुंडलीक आसता न्हू दुकराच्या दुसरे वाटेन. आमी नाल्ल पाडपाक लागलीं म्हणटकच तो तेवटेंतल्यान बडबडीत आसता. म्हाका, अमेयाक, रामदासाक वायट वायट उतरां दिता. रामदास एकेद्रे तेच्या वांगडा झगडी बी करीत म्हूण वता आपूण भाटान अशें म्हटलें ताणें म्हाका. आतां गेला जाल्यार थंय वचून काम करिना जाल्यार पुरो. आंटी आंटी अमे अमे अरे रामदास, कितें जालें रे? आंटी आमचो अमे गेलो गे आमकां सोडून. अमे गेलो? अमे हांवें तुका सांगिल्लें वचूं नाका भाटान, तरी लेगीत गेलो मरे तूं. रामदास, तू एकटोच कसो आयलो रे? अमेयाक कित्याक घेवन आयलो ना रे? आंटी त्या पुंडलिकान गेलो गे अमे उकलून. रामदास, रामदास कितें जालें तें सारकें सांग पळोवया. उखलून मेलो म्हणल्यार कितें रे? आमी टेम्पोत नाल्ल भरताले. मदींच अमे आ करीत नाल्लाच्या राशीर पडलो. हांवें त्याच्या तोंडार उदक मारलें, पूण ताणें कांयच हालचाल केली ना. ताचो स्वास बंद जाल्लो. म्हज्या लक्षांत येतकच हांवें व्हडल्यान अमे म्हणून आड्डी मारली. ती आड्डी आयकून पुंडलीक आनी ताचे मानाय दुसऱ्या वटेंतल्यान धांवून आयले. तांणी मागीर कितें केलें? पुंडलिकान ताका सांसपिलो. ताची नाडी चलता काय नाय पळयली. अमयाचो प्राण गेला हें ताच्या लक्षांत येतकच ताणें तांच्या मानायाक अमयाक उचलून आपल्या घरा कडेन व्हरपाक सांगलें. तशें हांवें ताका हाडायलें, पूण पुंडलिकान म्हाका दुखलून उडयलो. मागीर रे? ते अमयाक घेवन चलत रावले. वतना त्या पुंडलिकान आंटीक आमच्या घरा कडेन हाडशीत जाल्यार तुमचे दोके मोडून घालतलो अशी धमकी दिली. मागीर हांव थंय रावलो ना. कितें घडलें तें सांगपाक हांगा आयलो. अमे, जितो आसतना तुका घरात घेतलो ना आनी आतां मेल्या उपरांत घरात घेतला. म्हाका तुजी निमणी नदर घालपाची संद लेगीत दिली ना मरे. आंटी आंटी वोगी राव आता. रामदास, चल आमी थंय या. म्हाका अमेयाक निमणे फावट पळोवपाक जाय. नाका नाका आंटी, तूं थंय वचूं नाका. त्या पुंडलिकाक मात मनीसपण ना. तुका पळोवन तो कितें करीत तें सांगू नजो. त्याणे म्हणिल्ल्या प्रमाण तो दोके लेगीत मोडून घालूंक आसा. रामदास, कितें दोतोर? आमी या मसणणेन रे. निमाणें लाकूड तरी घालपाक मेळटा जाल्यार पळोवया. चल या दोतोर. यमन्या, आंटी वांगडा बस तूं. तिका एकटीच सोडू नाका. आमी वचून येतात. तू काय भिवू नाका दोतोर, हांव पळयता आंटी. वचात तुमी. रामदास, दोतोराक यो म्हूण सांगलें तुवें. आंटीक खूब त्रास जाता. हय, आपूण सकाळी तिका तपासून गेला, पूण येता अशें सांगला. अमय गेल्ल्याक 3 म्हयने जाले.
हे 3 म्हयने ती हांतरुणारूच पडून आसा. पोटाक धड घेना, वखदां घेवपाक तयार ना. कशी बरी जातली? अमय आतां ना. आपूण तरी ह्या संवसारात रावन कितें करतली अशें येता आसतलें तिच्या मनाक. रामदास, तुका विचारतलें म्हणून आशिल्लें. दोतोरान त्या वकिलाक 2-3 फावटी हांगा हाडलो. कित्याक रे? आंटीन आपलें मृत्यूपत्र केलां आनी दोतोरा कडेन दिलां. अशें? आपूण चड काळ जगची ना हें तिका कळ्ळें दिसता. फकत अमे अमे म्हणून जॉब करीत आसता. आयज तिचें चोडूच जालां अशें दिसता. हो पळय, दोतोर आयलो. रामदास, यमन्या, सकाळीं हांव आंटीक तपासून गेल्लो, पण तुमकां तेन्ना हांवें कांयच म्हणूंक ना. आंटी आयचो दीस काडीत अशें म्हाका दिसना. हा? दोतोर, तुमी दिल्ली वखदां लेगीत ती घेना. हांवें म्हणलें तिका की वाळपय हॉस्पिटलांत एडमीट करुया, पूण तें करपाक ती राजी ना. मागीर हांवें कितें करपाचें? पेशंटाक बरो जावचो अशें दिसना जाल्यार खंयचोच दोतोर ताका बरो करूंक शकना. चल, पळयता हांव तिका. आंटी आंटी आंटी, आंटी कितें जालें? आंटी. रामदास, ए रामदास, रामदास भायर यो मातसो. तूं कित्याक आयला रे? ना, हांव हॉटेलान वतालो. कोण तरी व्हडल्यान रडटा तो आवाज आयकून आयलो. कितें जालां रे? आंटी बरी ना म्हणून आयकल्लें. गेली काय कितें रे? हय, गेली बाबडी. आपल्या घोवा बगर ह्या संवसारांत रावप तिका जमलें ना. बाबडी? कोण ती? सामकी कोल्याची बुद्धीची. आपल्या घोवाक हातान धरून आमचे अर्धे भाट आनी काकाचें घर बसला थंय मेळयलें ना. पुडलीक, तूं कितें उलयता पळय तें सामकें फोट. बेश्टें तोंडाक येता तें उलोव नाका. तूं फट म्हणटलोच. तांचें अन्न खाता न्ही रे तूं? अमय काका वांगडा लग्न जावन आयली आनी आमच्या घराची वाट लावन उडयली. आजो, आजी, म्हजो बाबा आनी ताच्या उपरांत बाळकृष्ण काका ह्या सगळ्यांक खावन बसली. त्या खातीर देवान एक भुरगें लेगीत घालूंक ना पत्रांत. अरे तशें म्हणू नाका. वेळ येतकच मनशाक ह्या संवसारांतल्यान वचचेच पडटा आनी मनशाच्या नशिबात आसल्यारूच ताका भुरगें जाता. बरें बरें, तुजी शापातां नाकात. आतां कितें करता? आंटी मेली. खंय व्हरून घालतात तिका? तिका भाटांत घालूंक मेळचें ना. गांवांतल्या लोकांनी कितें थारायलें तें जाणा मरे. तिका गांवचें मोसुणटेरूय जाळोवंक मेळची ना. हें नाका जाल्लें मरे तुमचें. आतां आमी कितें करचें तर? तेंच तुमी थारायात. ना जाल्यार आसूं दी मडे घरात, कोसूनी थंयत. तुज्या तोंडाक मात सुवात ना मरे. आरे, जल्माक आयिल्लो मनीस केन्ना ना केन्ना मरतलोच. कोणाक खंय कशें मरण येत सांगू नजो. हांवूय मरतलो आनी तूंय मरतलो. मेल्या उपरांत तरी त्या मनशाचेर वेवस्थीत निमाणे संस्कार जावपाक जाय. ताका जनावरां भशेन खंय तरी उडोवप हें मनीस जातीक सोबना. पुरो पुरो तुजी शाणपणां. आतां फुडें कितें करचें तें पळयात. तो पळय, तुजो दोतोर भायर आयलो. आतां दोगूय जाणां थारायत कितें करपाचें तें. दोतोर, हो पुडलीक कितें सांगता पळय. आंटीक खंय भाटान घालपाक मेळची ना आनी तिका मोसणटेतूय जाळपाक गांवांतल्या दिवचें ना. आतां कितें करपाची? रामदास, तूं थंड राव पळया. तो सांगता ताचेर चड लक्ष दिवं नाका. जातलें सगळें वेवस्थीत. अनिता म्हूण कोण मेल्या ती ह्याच घरात न्ही? हय हय, ह्याच घरांत. येयात. चलात रे, ती स्ट्रेचर भायर काडात आनी घरात व्हरात. चल रे रामदास, बेगीन या घरांत. सारकी दवरात तिका. बरें बरें. स्ट्रॅप सारके लायात. धापा जाता. घे घे, उखल आनी भायर व्हर. दर रे. दवरात आतां एम्ब्युलन्सीत. सावकाश. ते दार ओडून घे रे. बरें तर दोतोर, आमी वतात.
चला, एक व्हडलें काम जालें. दोतोर, ताणी खंय मेली आंटीक? तुवेंनूच विचारून सामकें बरें जालें. आयक, आंटीन आपली बॉडी मेडिकल कॉलेजीक दान केल्या. तिची कूड आतां थंय शिकपी दोतोरांक उपेगी पडटली. तिचे दोळे खंयचे तरी 2 गरजू मनशांक दिश्ट दितले. काय बरे निमाणे संस्कार जातले आतां तिच्या कुडीचेर. मेल्या उपरांत आपल्या कुडीचेर कसले निमाणे संस्कार जावचे हे आंटीन जिवंत आसतनाच थारायलें. तुमी फुडें कितें करतले हे तिका पयलेंच खबर आशिल्ली. ती जिती आसतना तुमी तिका खूब मनस्ताप दिलो आनी मरणा उपरांतूय दिवंक सोदताले. पूण ती एक पावल तुमच्या फुडें रावली. कळ्ळें मरे? वता, कांयच उलयना, मातसो राव. रामदास, तो मेजार गुट लावन दवरिल्लो तो पेपर घेवन यो रे. बरें दोतोर. पुंडलीक, तूं सदांच आंटीक कितें कितें म्हणून तिचें नांव पिड्ड्यार करतालो. आतां तेच आंटीन तुजे खातीर कितें केलां तें पळय. रामदास, हाडलो पेपर? हो गे दोतोर. पुंडलीक, घे हो पेपर. आंटीन आपल्या नांवार आशिल्ले ते भाट तुज्या नांवार केलां. मरच्या पयलीं आंटीन तुजेर केल्लो हो निमाणो संस्कार. तुम्ही ऐकताले नभोनाट्य संस्कार. देविदास कदम हांच्या कथेचे नभोनाट्य रुपांतर करपी अनिल नायक. सादर करपी संस्था श्री पांडुरंग प्रासादीक नाट्य मंडळ, विठ्ठलापूर, सांखळे. हातून वांटो घेवपी कलाकार आशिल्ले आई सौ करुणा नाईक, बाबा लक्ष्मीकांत सावंत, चंद्रकांत संजय रेवंडेकर, अमेय महंतेश विजापूरकर, बाळकृष्ण मुकुंद नाईक, अनिता करिश्मा आमोणकर, यमने शिल्पा साखळकर, रामदास राजेश शिरोडकर, दोतोर गिरीश सावयकर, पुंडलीक राजेंद्र च्यारी, हॉस्पिटलाचो दोतोर जयंत पेडणेकर आनी हॉस्पिटलांतलो स्टाफ केशव नाईक. पार्श्वसंगीत दिल्लें डॉक्टर सुफला पुजारी. तर आकाशवाणी पणजे खातीर सादर करपी डॉक्टर साईश देशपांडे आनी ही निर्मिती आशिल्ली दामोदर आटलेकर हांची.